गरज नासतना सचिवालयाचे बांदकाम करपा खातीर सरकार 10 कोटी रुपया कित्याक मोडटा असो प्रश्न विजय सरदेसाय हांणी केला। जंय जाय थंय सरकार पैशांचो सदुपयोग करिना, कितलींशींच कामां पेंडिंग आसात ती करपा खातीर सरकार पैशांचो वापर करना अशे प्रश्न तांणी केल्यात। हाचेर जाप दीत दुरुस्ती करपाची गरज आसा आनी हांव ती करतलोच अशें भौशीक बांदकाम खाते मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलां। तुवें आयकूंक ना नवे पार्लमेंट हावस नवे PMO तशें भशेन हें बरें ताज महालाचे प्रमाणे जाता जाल्यार नकळावलें पूण बरें पावरफूल आहा जे स्किमींग पयशे ना थंय 10 कोटी रुपया चीफ मिनिस्टर आपली ऑफिस बांदता। पण इशू कितें आहा अरे गव्हर्मेंट एक सायडीक ते म्हणटा गव्हर्मेंट बिल्डींग मेंटेन करना ही गव्हर्मेंट बिल्डींग हेजे पयलीं बांदलेली PWDनीच ती पूण थंय कोण तरी स्पिकर आसतना GSRTC ट्रान्सफर केले GSRTC ट्रान्सफर करून ती मेंटेन जावन तुका दिसची पडटा पळय कितें आहा हांवें सांगपाक जाय। आतां टेंडर केल्ले आमी टेंडर एलमान जाता ते वयले ते टायल्स तुमकां दिसता पळय ते चिप्स गेल्या ते लिकेज जाता तुमकां दिसची पडटा न्ही। आतां हांव मेंटेन करना फाल्यां म्हजेर टिका तुमी करतले सो म्हाका म्हाजें काम करपाक दी विजयाचें ऑपोजिशनाचें काम ऑपोजिशन करूं।